कुडचडे वाठारांतल्या महत्वाच्या भौशीक प्रकल्पांची कामां बेगीन करपा खातीर GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबोन प्रकल्पांची पळोवणी केली। तशेंच हे संबंधी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राला सयत हेर अधिकाऱ्यां वांगडा बसकाय घेतली। ह्या बसकेत रवींद्र भवन फेज 2, नवो कदंबा बस स्टँड, खेळा संकुल, संजय विशेष भुरग्यांचे शिक्षण केंद्र आनी कुडचडेच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचे हस्तांतरण ह्या प्रकल्पांचो आढावो घेतलो। प्रकल्पांचे काम बेगीन पुराय करपा खातीर GSIDC आनी संबंधित खात्यांक सुचोवण्यो दिल्यात। From the time I have taken charge of GSIDC under the leadership of Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, he has only told me one thing, that see that you go personally and see all the projects. Put our engineers on job, which is my work for last 30 years, which I am doing of infrastructure. And I want to assure Honorable MLA and his entire constituency की जे काम सुरुवात जाला, खूप वर्षा जाली सुरुवात जाला, ते रवींद्र भवन आम्ही बाय मार्च एंड एप्रिल फर्स्ट वीक आम्ही इनॉग्रेट करूंक शकता। आणि जे कितें करेक्शन करपाक लायला, whether it is plastering work or any other work, the contractor has to do it in the next 25 days. आम्ही सांगला त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमकां हँड ओवर सायट दी बाय 31st of March. सो तेजे कडेन आयच्यान म्हाका दिसता 45 days आहा, and he has to put extra manpower and complete the work. All his payments have been done, and Ravindra Bhavan with the entire auditorium, open air auditorium, one of its kind in Goa, जे आमच्या पणजे आहा ओपन एअर ऑडिटोरियम इन कला अकॅडमी, ते बसून धाकटुले व्हेरी मिनी वन. हे येदे व्हडले लोकांनी येवन पळोवचे, म्हणजे GSIDC जे काम आता कंप्लीट करून दितले आणि इनॉग्रेट जातले, तेणे बरो शो हाडचो जो पयलेच दिसा इनॉग्रेशनाक बरे म्युजिकल आमचे गोंयचे जे कलाकार आहा तांकां ती स्टेज दिवची आणि आस्वाद घेवपाक आख्खे कुडचडच्या लोकांक तिका आपोवची.